आज लेबर गेटाचेर लोक आयुक्तान हियरींग दवरिल्ली आनी फाटल्या फावट ताका टायम दिल्लो लेबर कमिशनराक की 1 म्हयन्याचो ती जे डिटेल्स जे आसा ती फायल आसा ती सगळी प्रोड्यूस कर. बट टुडे द डिपार्टमेंट आज लेबर डिपार्टमेंट जे आहा दे हॅव फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्युमेंट ऑन रिकॉर्ड सेइंग दॅट दे डोंट हॅव टायम. आनी तांच्यांनी आज एफिडेवीट फायल केला की आनी कितले आनी 6 वीक्स तांकां दिवचे म्हणून. आनी इंट्रस्टींग गजाल हातून अशें आसा की इट स्टेट्स दॅट की द रिस्पॉन्डंट स्टेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इयर्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस ऑफिसीस फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट. म्हणजे तुमचे कडेन इन्फॉर्मेशन नासतानाच तुम्ही पैसे कशे दिले. आज तुम्ही म्हणटात की इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर स्टेटींतल्यान जे लेबर डिपार्टमेंट आसा वेगवेगळे तालुक्यांनी थंयच्यान तुमकां इन्फॉर्मेशन एकठांय करपाक जाय. द लोकायुक्त ऑनरेबल लोकायुक्ता हॅज रिफ्यूज टू गिव एनी मोर टायम. आनी 18 तारखेक 18 ऑगस्ट इज अनदर फ्यू डेज सकाळी 11:30 वरांचेर हाजेर दवरिल्ली आसा. सो हातून एक अशी गजाल आसा की लेबर मंत्री जी आशिल्ली जेनिफर मोन्सेरात तिणें एक स्टेटमेंट केला की आपल्याक खबर ना आपल्या टायमार काय जावना. हे असल फटींग म्हणचे गजाल्यो आसा. 17 जानेवारी 2020 ह्या लेबर नेट कंपनी कडेन फायल पुटअप जाल्ली, फायल क्लियर केली तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवपा खातीर लेबरांक एक्सटेंड करपा खातीर. म्हणजे आतां एक जशें जशें आमी डीप वचूंक लागले मॅटरान तशें तशें गजाल्यो भायर सरूंक लागल्यात. एक म्हणल्यार डिपार्टमेंटान हे रजिस्टर करूं नाशिल्ले. हातून स्पश्ट जालें की डिपार्टमेंटान हे लेबर रजिस्टर करूं नाशिल्ले. लेबर नेट म्हणटा ती बेंगलोर बेस्ड कंपनी तांकां एक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आनी एक कॉन्ट्रॅक्टाचें जें आहा हे 17 जानेवारी 2020 एग्रीमेंट एडेंडम काडिल्लो आशिल्लो. एडेंडम काड आनी फायल पुटअप जाल्ली. सो हातून क्लियर कट आनी फायल लेबर मंत्र्यान स्वता क्लियर केल्ली आसा. आनी शी बींग द चेअरमॅन ऑफ द लेबर दीस गोवा वर्कर्स बोर्ड हे जे बोर्ड आहात तातूंतल्यान हे पयशे गेल्यात. मिनिस्टर हरसेल्फ इज द चेअरमॅन ऑफ दीस बोर्ड. सो हातून एक स्पश्ट जाता की फर्स्ट म्हणल्यार एक गजाल की लेबर डिपार्टमेंटांतल्यान रजिस्ट्रेशन जावन आशिल्लें. थर्ड पार्टीक तुमी बेंगलोर बेस्ड कंपनीक हे रजिस्ट्रेशन करपाचें दिल्लें. सो हातून पूर्णपणे एक स्पश्ट जाता की हे द स्कॅम वीच वी हॅड इनिशियली हे दाखोवन दिल्ले गोंयच्या जनते समोर हे तितल्या पुरतेंच ना. दीस इज मच मोर बिगर दॅन दॅट वीच विल कम आउट इन कमिंग डेज. कारण हे जे पयशे दिल्या भारतीय जनता पार्टीच्या काही वर्करांक जे आतां ऑन रिकॉर्ड एसेंब्लीचे तुमी एलएक्यू काडून पळयात तातूंत ते म्हळा की 6 काय 7 जाणांनी तांचे पंच सरपंच जे आशिल्ले तांणी परत दिला आनी नांवां दिल्यात. आनी तांकां क्लियर कट प्रश्न विचारिल्लो की तुमी पयशे हे वॉलंटरी रिटर्न केला काय तुमी हे केल्ले म्हणून कितें रिकवर केल्ले काय म्हणून. सो तातूंत क्लियर कटा की वॉलंटरी हाडून दिल्या म्हणून. हातून स्पश्ट जाता की डिपार्टमेंटा कडल्यान कांयच जाल्लें ना. आनी आज आनी एक गोश्ट म्हणल्यार लोकायुक्तान क्लियर कट सांगला की फुडल्या हियरिंगेक लेबर सेक्रेटरी हॅज टू बी प्रेझेंट. कारण आज तो येवना. ताणें क्लियर कट आज लेबर कमिशनराक सांगला की गेट युअर लेबर सेक्रेटरी अँड कम फॉर द हियरिंग. मागीर हातून एक स्पश्ट जाता की सरकार अजिबात ना हातून हें ना क्लियर ना. आनी मंत्र्यांनी फटींग म्हणचे गजाल्यो केल्ल्यो आसा. 17 तारखेक जानेवारीच्या 2020 एग्रीमेंट केल्लो आसा. एग्रीमेंट सायन केला विथ द कंपनी लेबर नेट म्हणजे बेंगलोर बेस्ड. ताच्या पयलीं फायल पुटअप जाल्या आनी फायल जेनिफर मोन्सेरातान स्वता ही क्लियर केल्ली आसा. सो हांव म्हणना की डायरेक्टली ती किंवा इनवॉल्ड आसा अशें. पूण जे फटींग उलयतात की ना आमकां खबर न्ही आमच्या टायमार जावना हे ओवर द पिरियड ऑफ टायम जाल्ले आसा. ही पूर्णपणे फटींग म्हणचे गजाल्यो आसात. आनी लेबर जे रजिस्टर जाल्यात जे 10 ऑन रिकॉर्ड तिणें म्हळा की पयर एसेंब्लीन की 13,000 सुमार लेबर रजिस्टर जाल्ले म्हणून. सो हे लेबर रजिस्टर केले कोणें. म्हणजे आज थंय विचारले प्रोसिडिंगा टायमार लोकयुक्तान की फाल्यां आपूण तुमकां एक फॉर्म भरून दिता सेल्फ सर्टिफिकेट मारून की आपूण लेबर म्हणून रिटायर हांगच्यान रिटायर जालो की तुमी आपल्या दितले काय म्हणून. हे ऑन रिकॉर्ड ताणें विचारिल्लें आहा. सो हातून लोकायुक्ताक दिसता की पूर्णपणे स्कॅम आसा. सो ही हॅज गिवन टायम टील 18th ऑफ ऑगस्ट अँड ही हॅज समन्ड द सेक्रेटरी लेबर टू बी प्रेझेंट. कारण हे एक भानगड्यो करतात आनी मागीर हांगा येनात हियरिंगाक. सो ताणें सांगलां की ताणें दखल घेतिल्लो आसा. ताणें आनी एक काशिनाथ शेट्टी हो जो आमचो एक्टिविस्ट आहा ताणें जी कंप्लेंट घाल्या पणजे पुलीस स्टेशनार ताजी ताणें दखल घेतिल्ली आसा. ताणें विचारला की ती कॉपी आमकां प्रोड्यूस कर म्हणून सांगलें फुडल्या हियरिंगाक. सो ती कॉपी आमी आमचे एफिडेवीट मारून फुडल्या हियरिंगाक आमी ताका सबमीट करतले.